वय माताजी. थँक यू सो मच. मुरलीधर चरण प्रभू, खूप खूप तुमका धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणी हे प्लॅटफॉर्मात म्हाका एक तुमी एक अवकाश दिल बदल. सो आय एम रियली ब्लेस्ड अँड आय ऑलवेज फील ब्लेस्ड की तुम्ही म्हाका पासोपास हे म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिता आसाची. आणि आयची कॅन्टोचे आयची खंयचे स्पेशली आयची चॅप्टर खंयचे आसा, आय एम रियली नॉट एलिजिबल टू स्पीक. म्हळ्यार गोपियां बद्दल तांगेले मनोभाव खंयचे एक्सप्लेन करचे आसा ते कितले एक मेजर जाले एक निम्न जीव साध्य ना. बट यू हॅव गिवन मी अ चान्स तो हे हांव ऑपॉर्च्युनिटी मिस करूं नजे म्हणून आसा. अँड आय ट्राय की हांव थोडशेपणी हाजे बद्दल सांगूंक म्हूण प्रयत्न करता. सो बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन आई डू अ क्विक मंगलाचरण. मेरे गुरु का हांव याद करूं. आई जस्ट स्टार्ट द सेशन. ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळे हम उपस्थित आशिल्ले बांधवांक मान्य म्हालगड्या सगळ्यांक आशीर्वाद घेऊन आयज सेशन स्टार्ट करचे प्रयत्न करता. हांव एक सांचे प्रेझेंटेशन प्रस्तुत केलेलं आसा केलेलं आसा फॉर इझी अंडरस्टँडिंग. सो विथ युअर परमिशन आय एम ट्रायंग टू शेअर दिस. आमगेल खंयचे आयचे टॉपिक आसा द गोपीज ग्लोरिफायिंग द सॉंग ऑफ कृष्णास फ्लूट. ओके. तो हे भागवतमान दशमी स्कंदाचे 21st चॅप्टर हे स्क्रीन दिसून येत असणार माताजी. वय वय समदिसता. सो हांगा आम्ही बेसिकली हे पळोवचे केल्यार गोपियान खंयची वर्णन करता आसाची आनी कसल बद्दल सांगता आसाची कृष्णाल फ्लुटा बद्दल अशी पळोवचे गेल्यार कृष्णाल फ्लूट म्हळ्यार एक नॉर्मली एक फ्लुटा बद्दल तितले कसं एक सुखदेव गोस्वामीन पुरा एक चॅप्टर कसं खातीर सांगिल्लो आसा ते आमकां आज आमी आयकून घेवचे प्रयत्न करूया. आनी आमी कशी गोपी खंयची गोपी खंयची आसा तांणी म्हळ्यार देवाली एक ती शुद्ध भक्त ते तांगेल दृष्टिकोन कशी आसा ह्या फ्लुटा बद्दल ताजेचे फ्लूट देवाल फ्लूट वाजयला आयकून कशी वातावरणात तू कसले परिवर्तन जाता मनुष्य आले आणि प्राणी आले along with human beings and animals, every living आणि नॉन लिव्हिंग बीइंग्स ताजेर कसलो प्रभाव पडता ते आमकां आयच्या चॅप्टरा निमित्तानं आमकां कळून येता. सो नॅक्टर ऑफ डिवोशन खंयचे आसा तातूंत 26 चॅप्टरांतू अशें सांगून आयलास की खंयची कृष्णाली मुरली आसा म्हळ्यार फ्लूट आसा तेजे 3 कॅटेगरी आसा. बिफोर गोइंग टू एक्चुअल चॅप्टर विल जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड ह्या फ्लुटा बद्दल. वरिष्ठ लोक असतात आणि मस्तपंत ऐकल्ले आसा बट इट्स जस्ट लाईक आयची टॉपिक फ्लुटा वयर आसा. सो आय एम थिंकिंग ऑफ एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस थिंग हे फ्लुटा विषयी. सो 3 प्रकाराची फ्लूट आसा. एक वेणू ताजे साईज 6 इंच मात उरता, ताजे 6 वट्टे उरताची. ताजे मागीर ताजे की होड खंयचे आसा ताका मुरली म्हणटाची. ते ऑलमोस्ट म्हळ्यार ते आशिल्ल्यात लांब ताजेची साईज 18 इंच मातान तू उरची 4 होडोड वट्टे आणि एक वाजोच कणे म्हण एक तगो एक वट्ट उरता. आणि ताजी वयली एक अनेक आशिल्ली कितकी म्हळ्यार ताका म्हणटाची वंशी म्हणून. ताजेचे ऑलमोस्ट 14-15 इंचा लांब उरता आणि तातूंत 9 होल उरता. सो अशी हे कॅटेगरायज कसले केल्ले आसा अँड दीज आर अगेन
मेनली मेड ऑफ बॅम्बू म्हणजे बॅम्बू खंयची लाकूड असा सुकील लाकडानं तेजे जे केल्लो होता पण ताचे शिवाय बी थोडे कसं म्हणटा सांग तातूंत आभूषण कोण बी केलेलं आसा डायमंड ज्वेलर्स थोडे गोल्डन फ्लूट आजकाल तर विंगड विंगड प्रकार मेटलाचे बी उरता बट ओरिजिनली दीज थ्री आर द फ्लूट टाइप्स ऑफ फ्लूट्स विच कृष्णा ब्लो हांतूत बी खंयचे हे गोपियां खातीर आणि तातूंत कसं की म्हळ्यार सगळे लोकां खातीर एक नमुने फ्लुटा ध्वनी उरची न्हय आमगेले हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज तांणी म्हणचे कसं की म्हळ्यार कृष्णान खंय केन्ना हे वादन करचे उरत पडते कोणा खातीर म्हूण वाजयत पळय ते ते मनशा मात्र आयकता फॉर एक्झाम्पल आजकाल हे मॉडर्न टेक्नॉलॉजीचे आमी पळयता हे आत्ताची हे कलियुगाचे आत्ता टेक्नॉलॉजी नव्हे म्हळ्यार आमी हेडफोन लावन घेवन आयकताची जेव्हा आमी कोणा खातीर एक हे कंप्युटरांत लँग्वेजांत तूं कशी रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिक्युलर ऑडियन्स अशें म्हणून कशें करता अशें पळय मेंबर्सा खातीर कशी म्हणून उरता जेवो इट्स नॉट फॉर एप्लिकेबल फॉर एव्हरी वन कोणा खातीर म्हणलें तांगे खातीर इवन फोन बी आमी पळयता कोणाक आमी करता त्या मनशा मात आयकता आजू बाजू लोकांक काय आयकना हेडफोन घाल्ले आशिल्ले सो सिमिलर वे केन्ना कृष्ण फ्लूट वाजयता आज सपोज हे वेणू म्हणले खंयचे आसा ते स्पेसिफिकली गोपियां खातीर म्हूण ताणें गोपियां अट्रॅक्ट करचे खातीर वाजोवचे आशिल्ले सो हाजे निमित्तान हे चॅप्टराचे हाजे वर्णना हाजे अनेक नाव कसं की म्हळ्यार वेणुगीत ओके गीत म्हळ्यार कशें भगवद्गीताची म्हणटाची देवान सांगिल्ली सॉंग फॉर अर्जुना तांगेल्ले ऑफकोर्स इट्स अगेन अ लायफ मॅन्युअल पण देवा मुखांतर कशी आईल असं म्हणजे न्हू ताका भगवद्गीता म्हणून कशें म्हणटा तशी हे गोपीन एक गोपी न्ही अनेक गोपी मग तांगेल भावना खंयची आसा कृष्णा प्रती तांणी कशी एक दुसऱ्याक एड्रेस करताची म्हळ्यार तांगेल फिलिंग्स कशी शेअर करताची विंगड विंगड एटमॉस्फियराक ते खंयचे गीत आसा ताका वेणुगीत म्हणटा सो हांग कमिंग टू दस फ्लुटाच कॅटेगरीन तू वेणू म्हळ्यार खंयचे आसा ते गोपियां खातीर अट्रॅक्ट करचे तू आसा आणि तातूंत तुमी केन जिवेल्स घालिल्ले उरता ते वेणूक ताका संमोहिनी म्हणून म्हणटाची ताचे हे नॉलेज घेवन आमी कसा व्हड पंडित जावपा म्हणून न्हय इट्स जस्ट फॉर अवर अंडरस्टँडिंग आणि केन्ना गोल्डान ताजेची हे केलेली उरता शृंगार ताका आकर्षणी म्हणून म्हणटाची सो हे पुरा आयकूचे हांतू तू हे नॅक्टर ऑफ डिवोशनान तू इतलें पसून म्हणिलास की तुम्ही कोणाना 26 चॅप्टर ओपन केल्यार तुमकां कळून येतलें आमकां पुरा आमी न्ही कसले आवाज केल्यार वाजयले जो वादन खंयचे केल्यार इट इज लायक ऑडिबल टू एव्हरी वन आमी आपयल्यार बी व्हडान बी आपयल्यार बी 4 लोक असले असल्यार अशें न्ही की आमी कोणा आपयता ताका मात सगळे लोकांक काय करता पण कृष्णा तशें न्ही whenever he plays any tune तो विंगड लोकां खातीर विंगड विंगड एनवायरमेंटा खातीर तागे ट्यून विंगड उरता फॉर एक्झाम्पल हांगा कशें तांणी बरयलें आसा की पहिले एक राग अशें की ताजे न ब्रह्मा लॉर्ड शिवा तांगेल पुरा म्हळ्यार तपस्या खंयचे उरता मेडिटेशन ते सुद्धा हे तृप्त म्हणता पळय तसल नमून उरता एक रागान अनेक राग अशी की हे पुरा खंयची ट्यून्स आसा हेजे एक मज कितके म्हळ्यार पुरा विपरीत जाता आसा नॉर्मली यमुना कशी स्ट्रेट फॉरवर्ड अशी म्हळ्यार फ्रंट वे जाता आशिल्ले असल्यार हे कृष्णाले एक ट्यूनान आयकून कसो जाता म्हळ्यार ते बॅकवर्ड फ्लो जाता खंय तशीच थर्ड ट्यून असल कृष्णाले these are just glimpse of his tunes it is not these are the only tunes but generally खंयची मोस्ट कॉमनली म्हणता आपण तशी थर्ड ट्यून कशी म्हळ्यार चंद्रमा खंयचे परिक्रम करचे स्टॉप जात म्हणटा पळय तशी तशी फोर्थ ट्यून अशी की गाय आणि अशी ते धांवताच पळय कृष्णा मागशी ते पुरा फ्लूट आयकून अशी एकदम अलर्ट जावन राबील कणे ते चेडू कशी खेळ काय गेल्या स्टॅच्यू म्हणटा कशी राबता पळय तशी एकदम स्टन जावन राबील खंय राबता मोशनलेस जावन एकदम जाग्यार राबून उरता तशी फिफ्थ खंयची आसा हे खास करून ह्या वेणूची म्हळी आसा पळय तांणी खंयी कसले आशिल करच्युरो सगळं सोड न्हू तान
धांवन घेवन कृष्णा येता म्हळ्यार एज इफ समथिंग इज पुलिंग देम टुवर्ड्स कृष्णा, अट्रॅक्टिंग देम टुवर्ड्स. तितलं मोहित जावन कसल तांणी कशी वेशभूषार आसा जी एक कणे वर्णन असखे की तांगेल बामणाक आनी तांणी रांदप कोण दिवका जल आशिल्ले असल्यार बीजी लायक चपाती जेवश कसले ते अर्ध वाटेर सोडून घेवन घेवन धांवन घेवन आयले आसा म्हळ्यार तांगेल प्रायोरिटी लायफान कसले म्हूण कळ्ळें येता. तशी सिक्स्थ ट्यून खंयचे की म्हळ्यार खंयचे फात्तर आसा पळय हे ऑटम सिजनान तूं ते म्हळ्यार मेल्ट जाता पळय तितलो पसून ताजे प्रभाव आसा. आणि सेवेंथ ट्यून इट्स अगेन एप्लिकेबल फॉर ऑल सीझन्स आणि एट ट्यून खास करून हे राधा राणी खातीर. इट इज एक्सक्लुसिवली मेंट फॉर राधा राणी. आणि वेन शी हियर्स हे कृष्णा सुट अशी नाही की बाकी ट्यून तिक लागू ना म्हणून पण दिस पर्टिक्युलर एट ट्यून म्हणून आसा आणि ते वाजोवपा जाल्यार बी कृष्णान खंयची तांगेले फ्लूट आसा ते अशी अपवर्ड्स म्हळ्यार पुरा वयर कर म्हणता पळय तो अशी स्ट्रेट उरना ते अशी पुरा जाता ते बेंड जाता. सो ते खंयचे उरता ते राधा राणी खातीर आसा. अँड कॅन वेन शी हियर्स शी कम्स लायक ऑल द वे रनिंग. तीन कसल वेशभूष तिगेल कशी आसा किसल म्हणून पुरा उलटा सुलटा तिगेल मस्कारा बी लायिल्लो उरता आनी ते धांवन धांवन येता अशें म्हणून ह्या फ्लुटाची वर्णन आसा. सो आम्ही आज आयकूच खंयची आसा हे वेणुगीता वयली. सो इफ कृष्णा प्लेस एज आय सेड हे मेगेल वर्ड्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल हांव खंयची मेगेल आचार्यान थ्रू मेगेले गुरु महाराजा थ्रू आणि विंगड मालगड्या थ्रू तांणी सांगिल्ले लेक्चर्स आसा तांणी खंयची सांगिल्ले आसा हांव त्याचीच सांगची प्रयत्न करता. सो दीज आर नॉट माय एडिशनल वर्ड्स. सो आमकां म्हणटा की म्हळ्यार केन्ना गोपिया खातीर केन्ना फ्लूट वाजयला आसा तेन्ना इट्स लायक ओनली गोपीज हियर. ते बाकी लोकां पुरा आश्चर्य येता की अरे हांग अचानक बशिल्ल्या का कसल जाली बाबा अशी सगळं सोण घेवन घेवन धांवन घेवन रान आवताची कुसल म्हणून पळयनाची. आफ्टर ऑल दे आर ऑल यंग गर्ल्स यंग ओल्ड म्हळ्यार सगळे प्रकार गोपी आसाची मॅरीड अनमॅरीड सगळे तांकां सगळं धांवन घेवन घेवन तांणी वचचे तशीची सांगिल्ली आसा. आणि कडे सुखदेव गोस्वामी हांगा वर्णन करता ह्या चॅप्टरा. फर्स्ट ऑफ ऑल ही टॉक्स अबाउट म्हळ्यार हाजे पयले चॅप्टरा आमी पळयले की वृंदावनात मॉन्सून आणि ऑटम कशी आशिल्ले म्हणून ताजे वर्णन आमी आयकून जाल्ले आसा. सो ताजे नंतर म्हळ्यार पावसाळी जाल्या नंतर पुरा स्वच्छ जावन घेवन चंद जात नवे नंतर वृंदावनान तूं कशी वना वचका जाल्यार कशी त्यांची एम्बियन्स कशी आसा ते पुरा वर्णन केलेलं आसा. आणि कृष्ण आणि बलरामू तांणी हे तांगेले ग्वाल फ्रेंड्स आवतर एक कणे अशी बी म्हणून आयकल की हे वेणुगीतान तितले वर्णन घातले कसले आस म्हळ्यार आतां कृष्ण बेगीन व्हड जाला आसा म्हळ्यार पयलीं तो सान आशिल्लो न्हय तो व्हड जावन एक युवा अवस्था आयिल्लो आसा आणि तेन्ना तागेले हे श्रृंगारांनी पळोवन घेवन न्हू ताणें फर्स्ट टायम वना हे वृंदावनाची फॉरेस्टाक व्हड गायाक पयलीं हे बचडे घेवन म्हळ्यार गायेची वासरू घेवन वचचे आशिल्ले आतां व्हड गायेक आनी घेवन घेवन वता अशें म्हणून वेगळें वर्णन आसा. सो आतां आमी इमॅजिन करता ह्या फोटो वयल्यान आमकां आयडिया दिस इज अगेन मोस्ट कॉमनली सीन फोटोज इन मोस्ट ऑफ द इस्कॉन टेम्पल्स अँड ऑफकोर्स वेन एवर वी सी कृष्ण बलराम म्हणून आमी सर्च केल्यार बी आमकां फर्स्ट अशें दिसून येता. तो हांगा पळोवन येवचे की हे एक एटमॉस्फियर क्रिएट करची म्हळ्यार गोपियान खंयच्या दृश्टिकोणान पळोवचे त्या म्हणून सांगचे आसात. भायर सरल्याची गाय आनी वासरांक घेवन कृष्ण बलराम तांगेले फ्रेंड्सा वटू अशी भायर सरिल्लो आसा म्हणून पयले वर्णन केलेलं आसा फर्स्ट श्लोकांतू. कडेन हे श्लोक म्हळ्यार हातूंत तूं नॉट जस्ट 20 श्लोकाचे हे चॅप्टर 21st चॅप्टर खंयचे आसा. इट्स जस्ट अ स्मॉल चॅप्टर बट ताजेची मिनींग आनी पळय वर्णन इट्स लायक टोटली कृष्ण कॉन्शियस आणि फोकस्ड ऑन कृष्णास फ्लूट आणि असं म्हणता पळय तशी. तो पहिले हांनी एंट्रन्स पळोवन एंटर करता असा वना भितर त्या म्हणून सांगून जाल्लो आसा कशी वृंदावन खंयच्या जाता तूं म्हळ्यार ऑफकोर्स पावसाळीन तरी पुरा सगळे प्राण्यांनी भायर येवचे शकना न्हय. पावस जाल्या नंतर शरद ऋतूंत म्हळ्यार पुरा चंचन दिसून येता तेन्ना खंयची वातावरण आसा कशी
पक्षांनी खंयची खंयची भायर येताची फुल्ल आणि हे पातरगित्तेनी म्हणता बटरफ्लाय. सो ऑल दीस थिंग्स कशी येवन घेवन हानी कृष्णानी बलरामानी उपजायला कशी येता असाची ताचे वर्णन केलेलं आसा. So these are the different things which are told. At the now comes the gopis. Angel gopile तांगेल कसं फिलिंग असा ते आम्ही ऐकूचे असा. ऑफकोर्स ते फिलिंग खंयचे स्टार्ट जाता ते 7th वर्स टू 19th वर्स पासून ताजेची डिटेल लागता वेणुगीत म्हणून म्हणटाची. हांगे 3rd वर्सात आम्ही कसं ऐकून म्हळ्यार पहिले एक गोपिक अशी फील जाता म्हळ्यार कोणाला एक प्रियतमा खातीर फिलिंग म्हणता पळय तशी धक्क धक्क जावची म्हणा जावं तांगेली इंटिमेट फिलिंग खंयची उरता पळय ते. ऑफकोर्स इट इज at transcendental level, not materialistic level. So we should not compare it with none of these material lovers आले जो तांक it has nothing to do with that, but it is totally transcendental. And these girls, these gopis खंयच्यासाची तांणी पळयताची की पहिले स्वतः एकले फील जाता म्हणजे पहिले अरे हे बायल मनशी बी तांगे एक्सप्रेशन पळयले मगे बरी दिसून येता ही थर्ड बी तशी दिसून येता म्हळ्यार तांकां कळ्ळें की ओ हे आमगेल खंयची फिलिंग आसा. इट इज लायक स्पेशली लायक जे एकल्या खातीर न्ही आमगेल सगलोका खातीर अशी सिमिलर काइंड ऑफ एकदम एक्स्ट्रीम म्हणटा पळय हे कॉन्जुगल फिलिंग ते दिसून येता म्हणून हातूंत कळून येता आसा. सो what this girl say की आता तांगेल ते फिलिंग खंयचे असणे इतले वेळ तांणी अशी दबावन दवरिली अशी ते एक दुसरे शेअर करताची. दॅट शेअरिंग इज कॉल्ड एज अगेन वेणुगीत. म्हणजे तांगेल मन तांणी कितले प्रयत्न करता तांकां म्हणटाची आमकां हे कृष्णा बद्दल विचारू करची ना म्हळ्यार तांणी कितले प्रयत्न केल्यार बी देर इज नॉट अ सिंगल सेकंड मायक्रो सेकंड बी देर इज नॉट अ सिंगल सेकंड म्हणता पण तांगेल कान तांणी म्हणजे ते कृष्णा बद्दल ऐकूच खातीर कृष्णा बद्दल विचारूचे तांकां विंगड कसले येवजना. कृष्णा शिवाय तांकां तांणी सोवचे बी कृष्णा खातीर तांणी प्रीती बी करची कृष्णा खातीर एवरीथिंग वॉट एवर दे डू इट फॉर कृष्णा. सो देअर माइंड्स आर लायक म्हणटाचे यशोदा मैयाला वचून म्हणचे की तुगेल कृष्णा निमित्तान कशी जाता तशी जाता म्हणून स्वता शिकतो म्हणून मग तांक दॅट इट सेल्फ whether it is complaining or whether it Krishna playing with them, like everything they are enjoying. So they are like they cannot forget Krishna for a single. तर हांगा आम्ही कसं शिकून येवची म्हळ्यार आमकां बी देवानं केलेलं आसा आमचे मनुष्य जीवन दिलेलं आसा ताचे उद्देश कसो म्हळ्यार की ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण नेवर फॉरगेट कृष्ण. प्रभुपदान बी आमकां सेम सांगिल्लें आसता. आमकां आमगेले परंपरागत माधवाचार्य तांणी बी म्हणचे कसं सेम थिंग. तुम्ही कृष्णा बद्दल कितले लोकांक सांगताची गुणगान करताची तुमगे तांगेल नाव कितले जप करताची तुमकां गोत आशिल्ली तुम्ही लोकां शेअर करता लोकांकडच्यान तुम्ही ऐकू का कितले तुम्ही करता तुम्ही कायम लेका की अवश्य रक्ष बे कृष्ण म्हळ्यार ताणें ऑलवेज कृष्ण तुमकां प्रोटेक्ट करताची म्हूण लेखता तेन्ना when you are this is called Krishna consciousness म्हणजे टोटली फोकस्ड म्हणता पळय. सो ते स्तरार पावचे ऑफकोर्स गोपिया लेवलार न्ही आमी तांगेल 5% हे 1% बी आमी अचीव केल्यार पण आमगेले खंयचे मटिरियल मिजरीज खंयचे जाण्यावेळ वी विल नेवर फेस दिस मिजरीज येवन गेल्यार बी आमकां कळ्ळी येवची ना तसं म्हणून आमगेल सिच्युएशन उरतलें. सो ह्याक कृष्णा आनी तागेल चंदाईचे जे वर्णनात सूर जाता तो तांणी म्हणजे की आमगेल माइंड इतलं डिस्टर्ब असणे हे कृष्णाले बासुरी आणि कृष्णाले वर्णन. सो आता तो आता हे वन ऑफ द इम्पॉर्टंट श्लोका बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजन्ति च मालं वृद्धार्वेणोरधरा सुधया पुरायन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविश गीता कीर्त्या. हांतू तू म्हणजे कितें म्हणटा एवरीच हाजे बद्दल वर्णन जाता कशी एक नाटकान तू मेन हिरो कोण उरता ताचेर शृंगार कशी उरता तशी हो कृष्ण खंय तागेले इतले चंचंद म्हळ्यार ते पितांबर धरिले तागेले माथ्या वयरे आशिल्ले
मोरपंख तांगे काना ताणी अशी लावची खंय ब्ल्यू कलराक ताका कर्णिकारा फ्लावर म्हणटा एक फ्लावर उरता मात हांग दिसून येता हांग ना तो हांग अशें करता म्हळ्यार मूव करता उरता आणि तागेले ते चंद इतलं चंद की म्हणटा पळय हिंदीन म्हणटा न्हय नजर नाही हटते म्हणून तशी ते तेगेले ते कडेन ताण ते चंपून येवका नाच घालत तेगेले ते हे फोटो वयल्यान बी दिसून येता तांगेले ते गळ्या घाल ते वैजंती माळा म्हळ्यार एटलीस्ट तांचो 5 फॉरेस्ट फ्लावर्स मिनिमम 5 फ्लावर्स ते अशी हलता ढुलता उडता आणि ताण चंपूच म्हळ्यार ताण येवची म्हळ्यार एज इफ एक डान्सर आणि ताजीतली चंद कोणाची जगात कोणाची चंद ना ताजी आणि त्यांना उरच्याका बी शकना आणि उरू बी ना सो ही इज द मोस्ट लाईक ब्युटिफुल आणि त्या ब्युटिफुल वर्ड कमी पडता थांगेलच्या दाई मुखार आणि तांणे ते नाच काजल ते फूट प्रिंट्स असणे ते सगळे चिन्ह आशिल्ले ते वृंदावनान खंयची फॉरेस्टान तोरता ते पळोवन ते गोपी मन ऐकून आमके खंयकी वचून पाविल्या वाचत पळय तशी सो अँड अगेन दिस फ्लूट ते फ्लुटा घेवन ताणे हे वेणू तांगेल खंयचे आसा ताजी बद्दल ग्लोरीस सूर जाता सो आत एक दुसऱ्याक सांगताची कशी आमकां ह्या बायलूंची खंयची आसाची की आमगेल मन खंयचे आसा हाण हे कृष्णा ध्वनीन अशी अट्रॅक्ट कोण जाली लसकी कसल घर का म्हणून कळना म्हणून आता एक गोपी कोण ताजेचे वर्णन सुरू करता विच वी विल से वेणू गीता सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोपी म्हणता आणि हे नंदाल खंयची पूत आसा तागेले पहिले हे फर्स्ट ऑफ ऑल हे फ्रुटा बद्दल म्हणजे की हे फ्रुटान कितले पुणे म्हळ्यार तपस्या केली उरचे पाव की अशे पळोवचे हे ड्राय बॅम्बू न्ही मात ते कसं करता ड्राय होऊन आता नॉर्मली केन्ना खंयचे एक आयदन म्हणा एक मुळांतल्यान एक वट्ट जर आशिल्लें असल्यार तूं आयदना भितर कसले घाल्यार इट कांट होल्ड एनीथिंग रायट व्हांवन वतले पण हे फ्लूटान तूं आशिल्ले कसले होल्साची मात वॉट इट लायक इट इज होल्डिंग सो मच ऑफ नेक्टर कसल नेक्टर कृष्णाल मुखांत राहील ते वाजयल ते खंयची डायरेक्ट टच जाता आसा मोठाक टच जाता आसा अशें म्हणटाची आणि त्या निमित्तानं त्या नेक्टरा निमित्तानं सगळ्या कोणाल जीवन खंयचे ड्राय जाली लसपड्या ते एक आकर्षित करता असं fills with everyone's life with nectar just by the melody of the हे फ्लूट आणि ते कोणा निमित्तान कोणी साधारण मनशान वाजत नाही एक पण त्या वृंदावनान कोणती एक वादक फ्लूट वाजयत आशिल्ले तेन्ना प्रभुपादान टायमाचेर ताणें ताका स्टॉप केले खंय वृंदावनात वाजोवची म्हळ्यार खालीची कृष्णान बाकी कोणाची वाजोवच्याक ते लायक नो वन इज एलिजिबल म्हणटा पळय तशी इट्स नॉट की इट डजंट वॉन्ट टू हर्ट एनी वन्स फिलिंग अबाउट दिस बट वॉट ही मीन्स इज कृष्णा फ्लुटा शिवाय देर इज नो कंपॅरिझन टू इट सो हांग हे पर्टिक्युलर श्लोकान तू म्हणजे कितली म्हळ्यार देवान आमकां खंयची दोळ दिली आसा हे कृष्णा पळोवचे खातीर सो एक गोपी म्हणता त्यांना म्हालगड गोपी म्हणता यो तुमकां मर्याद दिसून येना तुम्ही लग्न जाली नवीन नवीन बायल मनशी तुम्ही अशी बरं कृष्ण म्हळ्यार ऑफकोर्स चेल्लो आणि बामणा शिवाय विंगड बद्दल कोणाल्या बद्दल अशें विचार करचे समोर म्हळ्यार तेन्ना ह्यो गोपी म्हणटा कसं की म्हळ्यार अयो आमकां देवान दोळे दिलेले फक्त कृष्णा पळोवचे फक्त आमकां न्ही तुमकां बी दिलेले देवा पळोवचे म्हळ्यार देव म्हळ्यार कृष्णा पळोवचे सो वॉट द मेसेज दे आर ट्रायंग टू कन्वे अस की म्हळ्यार आमकां जर हे दोळे उर न्हू आमी जर कृष्णा पळयना जाल्यार आमगे जिवना उपयोगू कसले मेन म्हळ्यार ताजेर कसं शिकून येता आमी आमगे लायफ पळया दिवसा 24 तास आमी कसले घरा काम म्हणा ऑफिसा काम म्हणा चेडू मागशी आनीक अत्रेक मोबायलान तू वॉट एवर वी स्पेंड अवर टाइम लायक एनीथिंग how much time are we giving to Krishna in seeing him? Seeing in the sense it's not just watching him through our eyes, but it is like hearing about Krishna, worshipping Krishna. Everything matters. Kanan poloch म्हणता आपले. Our acharya say, whenever we want to see Vrindavan or whenever we want to know about Krishna, we have to see through our ears. So, how much reading we are doing, how much hearing we are doing.
अबाउट कृष्ण दॅट मॅटर्स. तो आम्ही ते करना जाल्यार आमच्या जिवना उपयोग कसो जाता ह्या पर्टिक्युलर श्लोकांत आमकां सांगून येता. सो हे फर्स्ट ऑफ ऑल ते प्लुटाच वर्णन करता आसा जी ताणें कितली तपस्या केलेली आसा आणि आनी तांगेले पेरंट्स खंयचे आसात आनी कितले ताजे वयरी म्हणटा पळय तांकां ब्लेस्ड फील जाता म्हणून कित्याक की म्हळ्यार तांगेले पेरंट्स म्हळ्यार कोण एक बॅम्बू म्हळ्यार बॅम्बू वृक्ष आणि तांगेले आवय म्हळ्यार नदी म्हणून म्हणटा आसात. सो दे आर ऑलवेज फिलींग लायक मोर तांगेले चेडा बद्दल दे आर ऑलवेज फिलींग प्राऊड म्हणटा पळय आमगेले पुतू म्हळ्यार हे बॅम्बू फ्रूट कृष्णा सेवेन कायम 24 तास उरता अशें म्हणून म्हणचे. सो हांगा नेक्स्ट तांणी हे गोपीन वर्णन करचे अबाउट द फ्लूट की कायम आमी जावपा म्हळ्यार बी आमी वच्चे शकना आणि हे बाकी ग्वाल बाल कायम म्हळ्यार why do they say so because they cannot accompany Krishna and Balram and all this हे ग्वाल आसना तांकां घरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता पळय. So they cannot be with them. So they are kind of feeling jealous. At the same time, they are glorifying. कि हांगे ह्या फ्लूट पळय कशी कायम हागेल वट उरता आणि ग्वाल आणि बाल पळय कशी कायम सराउंडेड उरताची आमगेल कसल नशीब आमकां घरांत उरका पडटा अशें म्हणचे. सो देन दे टॉक अबाउट द पिकॉक फेदर. सो व्हॉट दे से की इतलेच्यान कोण वर्णन कोण जाल्या नंतर ते हांगा तांणी म्हणजे कितके म्हळ्यार ऑफकोर्स दे आर हॅव्हिंग स्पेशल लव विच दे कॅन नॉट शेअर विथ एनी वन पण जस्ट टू हाईड म्हणता पळय कृष्ण आणि बलराम दोन्ही लोकांना नाव ऍड कोण म्हणता तसाची तो बट देअर लव इज मोस्टली नाही इट इज ओनली फॉर कृष्णाची. हांगा तांणी वर्णन करता जाल्यार पळय कितली चंचन ड्रामॅटिक डान्सर जांगे नाईल आसाची दोन्ही जण अश मंगेन म्हणजे दे आर ट्रायंग टू हायड तांगेले एकदम खंयची प्रायवेट फिलींग खंयचे आसा पळय कृष्णा खातीर म्हणजे. सो ते तशीची हे मोरा पाका बद्दल उलोवचे. सो मोरा पाका बद्दल सांगता जाल्यार कसं म्हणजे की म्हळ्यार हे मोर खंय मोराक कॅन कृष्णा पळय ऑफकोर्स द सीजन इज ऑटम नाव. But then whenever these peacocks they see हे कृष्ण न्हय तांकां ते क्लाउड्स दिसून येता आणि तेंकां मॉन्सून क्लाउड्सचे फील दिसून येता म्हळ्यार श्याम वर्णस न्हय आणि केन्ना मॉन्सून क्लाउड आपल्याला तेन्ना कृष्ण दिसून येता म्हळ्यार दे ऑलवेज डान्स वेन दे आर इन फ्रंट ऑफ कृष्ण. सो हांगा कमिंग टू द नेक्स्ट हे हांव खंयचे सांगिल्ले बॅम्बूल वर्णन केल्ले तांगेले बॅम्बू रुखांतल्यान अशी दीक एक म्हणटा पळय दीक इज लायक आउट ऑफ खुशीन तांगेले दोळ्यांतल्यान आमगेले कोणा बद्दल कसले खुशी जाल्यार आमगे दोळ्यांतल्यान कशी उदक म्हणटा पळय. सो हांगा बॅम्बू ट्री खंयचे आसा तांगेले ते फ्लुटा कायम सर्वीस पळोवन मस्तशी खुश जाता आणि तांगेले सेप ते शेड टियर्स अशें म्हणून आसा. सो कमिंग टू द नेक्स्ट श्लोका हे पिकॉकाल डान्स हांगा वर्णन केल्ले नवे की पिकॉक खंयच्यासाची म्हळ्यार तांणी नाचून इतले नाचून तांगे सर्वीस तांणी आतां कोणाना बद्दल कसले खुशी जाता तांकां आमी कसले गिफ्ट करचे प्रयत्न करपाची रायट. आमगे डियर वन्स आनी कोणा आसले आसा आमी कोणाले घरा वताची जावं कसले उरो. सो वॉट वी डू इज वी कॅरी समथिंग टू दॅम. तो हांगा केन्ना कृष्ण नाचतात आणि पिकॉक सगळे नाचतात. सो एज अ फिलींग ऑफ ग्रॅटिट्यूड ऑर एज अ फिलींग ऑफ सर्वीस वॉट दे डू इज तांगेले पाक खंयचे आसा दे ऑफर इट टू कृष्ण. वॉट कृष्णा डज इज अशें मोगान तांगेले मात तेका लायता एंड दॅट वी सी कृष्ण म्हळ्यार द आयडेंटिफिकेशन इट सेल्फ एनी पिक्चर वेदर इट इज 2D 3D 4D खंयचे पिक्चर एक मोरा पाक आसा म्हळ्यार आमगेले आईची डेट सुद्दां आमी कशें म्हणटात मोरा पाक म्हळ्यार कृष्णा रिझेंबल करता. फ्लूट आणि मोरा पाक हे दोन चीज खंयचे दोन वस्तू खंयचे आसा इट रिझेंबल्स टू कृष्ण म्हणून आमकां एक माते आसा रायट. सो मोरा पाकाचे हे महत्व आसा की अनेक कशी म्हणील आसा की म्हळ्यार मोरा पाक कृष्ण तागेले माथ्याक घालचे मातशी कोणाना पळयली उरचें तुम्ही कोत्तूरचें एव्हरी पाकारी राधा म्हूण वर्ड आसा म्हणली खात्रेक बी एक रिझन आसा खंय कृष्ण मत तांणी लावन घेता म्हणून ही हॅज अ स्पेशल फिलींग ऑफकोर्स राधा राणी इज राधा राणी रायट.
तो तांगेल त्या इंटरनल पोटेन्सीचं यू कांट थिंक ऑफ इट. सो दॅट इज द रिझन, वन ऑफ द रिझन. आणि मोरा पाकाचेर एव्हरी पाकाचेर बी राधा म्हणून असं म्हणलं तरी कवी तो माते लावून दिता. तो हांगा आमी कसं पळोवन येवचें म्हळ्यार की हे खंयचे मोर आनी सगळे नाचताची बाकी पक्षांनी पुरा वयल्यान वयली अशी राबून घेवन तांगेले हे नृत्य पळोवन तांणी इतले आश्चर्यजनक जाता म्हणून हे गोपी वर्णन करता. हांगा इमॅजिन करीत हांगा फोटो थ्रू बी आमकां कळून येता की कशी हे मोर म्हण एक प्राणी नेव्या ती पण कसली चंदाईन नांत आसाची आमकां कळून येता. सो तशीची दे टॉक अबाउट द डियर्स म्हळ्यार हिरण. हिरणी दोन्ही लोक कृष्णा वट्टू कृष्णा चुटान वाजेल तशीची तांणी तांगेल वट्टू नांचे करतात तांगेल वटेताची. तांणी मात्र हिरण न्हय कृष्णा लागी गेल्यारी मेल हिरण खंयचे जाता तांकां स्टॉप करना की यो तूं वता म्हाका सोडून घेवन वता अशें म्हणून म्हणना. उलटा दोगी लोक वचून नांदताचे आणि आमगेर मात हांगा घरांत शिल्पम म्हणा आमकां कृष्णान म्हाका वच्चे दिनाची असल म्हणून आमगेल नशीब. हे पळय आमगेले की नशीब आनी एक जानवर इतलसान जानवर असल्यार बी इनोसंट असतात तरी सुद्धा इट हॅज लायक लिबर्टी म्हणा थंय वचून कृष्णा वट्टू तागेले फ्लूट आयकून तागेले नांचच्या शकता अशें पुरा म्हणटा. सो लायक दे आर इन अ वे टॉकिंग अबाउट द फॉर्च्यून ऑफ दिस डियर अँड दे देमसेल्फ फील की कशी आमगेले कसला वस्तू पळय आमी हांगा बांदून आसा म्हणून. हांगा तांणी आमकां कसलो मेसेज कन्वे करता आसा की म्हळ्यार आमी कशी आमकां बांदून आमी कोणाक बांदून दवरिल्लो आसा आमी मटेरियल लायफांत बांदून दवरून घेतिल्लो आसा. वी हॅव टू लायक ट्राय टू आमी बांदून दवरले आसना आमी सोडून घेवन न्हू अशी कृष्णा म्हाका समय दिवका म्हणून आमकां मेसेज तांणी कन्वे करता आसाची की अशें न्हय की फक्त घर आनी संसार न्हय ताजी भायरी बी आसा. ताजे अर्थ हे न्हय की घर संसारान तो आमी निश्काळजी घेवची तशें म्हणून म्हणिल्लें ना. काळजी घेवका बट एट द सेम टायम आमगे प्रायोरिटी खंयची म्हणून आमी सेट करता. सो देन दे कंपेर टू द डेमिगॉड्सा वयल्यान आकाशा वयल्यान तांगेले खंयची एअरप्लेन्स उडता न्हय तेन्ना टायमाचे हेवनली प्लेन्स म्हणटा पळय तेन्ना देवी देवता तांगेले बायलो पुरा लोक वचका जाल्यार थंय बी ते कृष्णा पळयता पळयता पडताच खंय आनी तांगेले पुरा केंसांनी पुरा सडल जाता. आनी थंय बी शी देवता बी तांगेले बायलांक तांकां कसले म्हणना की अयो तूं कसले कृष्णा पळयता हांव तुगेलो बामण नेवे तूं कित्याक कृष्णा पळयता तशें म्हणून घेवन तांकां ईर्षा उरना. देव तो देव बिकॉज नो दे ऑल नो हू कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. आणि आम्ही मात कसल्याक इतली माक्षसाची आमकां कित्याक कळ्ळें ना. आमगेले घरात लोकांक आमी म्हळ्यार दे आर टॉकिंग अबाउट देयर हजबंड दे आर indirectly when they talk about their husbands or their elders what they mean is like this the materialist people. आमगेले घरान तो बी आमी पळयताची की when we are not into devotional life that means we are आमी कोण जाता सांग आमी माया के दास बन जाते. तो माया के दास जावचे ना म्हळे खातीर तांणी म्हणचे की आम्ही कित्याक अशी कोण आसात एक बाजून ते इनोसंट डियर बी देवा बद्दल बच्चे तांगेल बामण कसले म्हणा म्हळ्यार मेल हिरण कसले म्हणना. आणि हांगा देवी देवतान तू बी पळयताची देवता बी तांगेले बायलांक कसले म्हणा. आमगेल मात बामण आमकां कृष्णा गोट्टू तांगेल फ्लूट आयकूच तांगें दिना अशें म्हणटा. सो कमिंग टू नेक्स्ट त्यांनी वर्णन करचे आसा हे चंद वर्णन आसा ऑफकोर्स आमी कोणाना गोत्तूरचे फावो. वासरू केन्ना वासरा बद्दल आणि गायचे बद्दल गाय खंय तांगेल चरडान केन्ना तांगेल दूध पिता उरता तेन्ना गाय खंय तांगेल कान लांब न्हू कृष्णा हे मधुर ध्वनी आयकून ते नेक्टर तांणी घेत पित उरताचे. आणि हे खंयची चरडू वासरू खंयचे उरता नॉर्मली आमी पळयल्यार आमगेले गांवांत आनी पुरा वासरू गांवांतू शहरांतू सगळे उरता. वासरू केन्ना तांगेले आवयले दूध पिता उरता तांगेले दे हॅव ऑलवेज फोकस. तुम कितले तांकां डिस्ट्रॅक्ट करचे प्रयत्न केल्यार बी दे आर लायक टोटली फोकस्ड आणि डिस्ट्रॅक्ट जायनाची. मात्र कृष्णाल केन्ना हे मधुर ध्वनी आयकताची फ्लूट आयकताची ते सुद्धा तांगेले तोंडातल्यान तांगेले तोंड मात लाईल उरता आणि तांगेले लक्ष तोंडातल्यान पुरा दूध लागेल पुरा पडील उरता आणि मात तांगेले लक्ष खंय उरता सांगा हे कृष्णाल मधुर ध्वनी ते एन्जॉय करच्यान तू ते रियलाइज करच्यान उरता.
एक भजन गाय आणि एक भजन वासरू दोन्ही लोक कसं करतात सांगा कृष्णाला मधुर स्फुटाक त्यांनी मस्त चंद कोण केलं ऐकत उरताची आणि लाईक चांगले बी डोळ्यातल्यान अशी ऐकून ऐकून एक अश्रू येता म्हणता आपल्या तशी. सो नेक्स्ट वर्ण ना पक्षी. आम्ही जनरली पक्षी आपल्याला नव्हे बेगीन एक व्हड आवाज येवो कसले येवो कशी उडताचे आम्ही घरात तो आम्ही अशी क्लॅप मारलेली पुरो एक पक्षी रोखून एक झाडार बशिल आशिल्ले असल्यार बी ते कशे उडन वता होय की नाही. तितले चंचल पक्षी बी खंयचे आसात हे रानांत तूं केन्ना कृष्ण नी बलराम वताची केन्ना कृष्ण मधुर फ्लूट वाजयता ते खंय ऋषी वारी ऋषी कशी तपस्या करता आशिल्ले ऋषी कशी एकदम मग्न जावन एक पोझिशनार उठपळे तशी हे पक्षी पुरा कांय हाल नाशी एकदम फ्लुटान तू मग्न जावन ऋषील पोस घेता म्हणता पळय तशी तांगेली अवस्था जाता म्हणून दे आर लायक इन अ काइंड ऑफ ऋषी जाताची अशें म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा की लायक कृष्णास फ्लूट इज सो मच एन्चांटिंग इतलो मोहित करता की तांगेल स्वभाव खंयचेच न्हय इन शॉर्ट सांगता जाल्यार तांगेल सगळे प्राणी तांगे ओरिजिनल कसं स्वभाव आस पळय ते विसरून कृष्णा ध्वनीन तू या फ्लुटान वॉयसान तू मग्न जाता मोहित जाता सांगिल्लें आसा. सो कमिंग टू नेक्स्ट they are talking about नद्यो नदी खंयची आसा तांणी तांगेली सेवा कशी अर्पण करता म्हणून तांगेल म्हळ्यार तांणी केन्ना मस्त खुशी जाताची हांगा पळयाची लिव्हिंग अ नॉन लिव्हिंग सगळे हाका जिवीत आशिल्ल्यावर वर्णन केलेले आसा राईट. दीज आर द फिलिंग्स विच गोपीस कॅरी आम्ही हे दृष्टिकोनान आम्ही विचार करू सुद्धा शकना आम्ही जंगलात वयल्यान क्रॉस जेव्हा गार्डनांतल्यान क्रॉस जेव्हा आम्ही केन्ना म्हणता ओ ही पक्ष अशी विचार करता आसा जो हे रूख अशी विचार करता ना आम्ही आमगेल हातूंत तू मग्न उरताची मात हे गोपी खंयचे आसा तांणी वर्णन करचे रीत खंयचे आसा ते टोटली एकदम हाय लेवल म्हळ्यार ट्रान्सेंडेंटल लेवल तांगेले मूड इट्स अ टोटल डिफरंट. सो वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट द रिवर रिवर आनी ते वर्लपूल्स म्हळ्यार अशी वेव्स तांगे वेव्स मस्त येतात आणि तांगे खुश जावन ते वेव्स ये न्हू त्या सिजनात लोटस येता न्हय लोटस ग्रो जाता न्हय ते पुरा लोटस घेवन न्हू ते नदी कृष्णा चरणा लागी हाडून वेव्स ते हाडेन अशी एम्ब्रेस करता तांणी तांगेल रितीन तांगेल सेवा अर्पण करता म्हणजे विचार करायची कशी रितीन हे पुरा आमगेले सराउंडिंग आशिल्ले नेचर तांगेले हे ग्रॅटिट्यूड म्हणा तांगेले सर्विस म्हणा ऑफर करताची आणि आम्ही हांगा मनुष्य कसल करता आसाची म्हणून आम्ही विचार करचे विल कम टू दॅट ऑल्सो. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हे आम्ही सकल वयर धरतीच वयर सांगून गेले नाव दे आर टॉकिंग अबाउट द क्लाउड्स असे वत आणि उडत नेव्या ते वत सुद्धा खंय लाईक दे टर्न द फॉर्म ऑफ अम्ब्रेला म्हळ्यार आमचे कृष्ण आणि बाल बालक म्हणून जॉय बलरामाक म्हणून तांचे वत लागचे ना म्हणून अशी ड्रिझल करताचे अशी अम्ब्रेला फॉर्म जावन आणि तातूंतल्यान थंडक मेळटा तांकां वत बिलकुल लागचे ना म्हणून ते तांणी एटमॉस्फियर करता तांगेल रुपीन तांणी ते सर्वीस प्रोवायड करता आसाची म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा की गोपी सांगताची की क्लाउड्स बी खंयचे आसा दे आर ऑल्सो लायक समर सीजन म्हळ्यार आतां ऑटम सूर जावन गेलेलो आसता तेन्ना आनी वत आनी अशें तेन्ना बी दे आर ट्रायंग टू कूल ऑफ सीजनाक कशी हे जात पळय वातावरण जात पळय तशी तांणी कूल करताची कृष्णाक आनी बलरामाक म्हळ्यार बल्ली करना तांकां दे जस्ट ड्रिजल अँड लायक द ड्रॉपलेट्स दे कूल कृष्णा अँड बलराम अँड ऑफकोर्स द रेस्ट ऑफ द बालबाल्स. कडेन हे आदिवासी बायल मनशा बद्दल बी म्हणलेलं आसा तांणी बी तांगेल बद्दल बी अशी बी सांगून आयला की तांणी कृष्णान खंयचे चरण घालिल्ले उरता वनांत ते तांणी रेती म्हळ्यार ते खंयची गुळी खंयची आसा ते तांणी तांगे आंगार घालून तांकां सॅटिस्फाय करून घेता आसाची म्हळ्यार ताजे अर्थ कितकी म्हळ्यार तांणी कितले ताजे म्हत्व आमी आजकाल वृंदावनात आमी गेल्यार ताचे खातीर काम म्हणटा जावूं तितले ऑफकोर्स कोणाका फिजिकली प्रॉब्लेम आशिल्ले असल्या विंगड विशय नाजाल्यार आमी वी शूड ट्राय टू डू परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा वी शूड डू विथ अवर बॅर फीट ऑफकोर्स
it is not that easy. We have to think on those lines when we डू परिक्रमा और ते भाव आयल्या मात आम ते फील ते करू जाता बिकॉज अगेन आजकाल कम्फर्ट झोनाचे न्ही लोकां बेगीन त्रास चप्पलान तूं हाय हाय क्वालिटी चप्पल घालून येता पण कृष्ण स्वता थंय केन्ना वृंदावनान चमकत आशिल्ले आम ती काणीनी गोत्तू असणे तागेले आवयक ताक चप्पल घालका म्हणली तेन्ना ताण म्हणले मागीर पयली हे 9 लाख गाया खातीर चप्पल परत आनी नंतर तांणी घाल्या मात हांव घालता म्हूण म्हणटा तो ना जाल्यार हांव घालना म्हणून तांणी बेर फुटबत आसा तेन्ना हांव कशी वचें म्हणते रस्त्यार पुरो फातर आसा न्हय तुका पांयां लागतले म्हळ्यार तो तयार उरना आणि ते ऐकून आम्ही ऐकलंच की हे पुरा रात्रीक गाय सगळे ऐकून रातोरात त्यांनी कसे करताची तांगेल पायान मोड 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 फातरा पुरा एकदम स्मूथ रेती सँड केली होता आणि आयच्या दिवसा बी आमी वृंदावनाक परिक्रमा करताची वी फील दॅट सॉफ्ट म्हळ्यार इतली सॉफ्ट म्हळ्यार वेलवेटशी आशिल्ले हे मड खंयचे आसा मडणे आय मीन टू से सँड त्या दिसून जातो ते तसा लँडाचेरी कृष्णान केन स्वता चमकून घेवन केलेली आसा विदाउट चप्पला देन वी आर ऑल्सो नॉट सपोज टू वेअर चप्पला सो ते चिन्ह आशिल्ले खंयची माती आसा ती माती तांगेले आंगार घालून दे फील व्हेरी मच ब्लेस्ड अँड सॅटिस्फायड म्हणटा पळय. So it talks about this Adivasi deities. So these all are the descriptions said by various gopis. And finally, Srimati Radharani in Sanche about it, she talks about Govardhan Parvatan Tan तीन मंच कसं की मारी he said as Hantayam Adrir Abala Haridasya Varyo Yadram Rama Krishna Charana Sparsha Pramoda Pamanam Tanoti Sago Ganayostayoryat Paniya Suya Vasya Kandara Kando कंदमूल अशें म्हणून तीन म्हणचे म्हळ्यार हांगा सांगचे कितके म्हळ्यार हे सगळे लोक म्हळ्यार सगळे प्रकृतीन खंयचे आशिल्ले तांगेल बेस्ट म्हणटा पळय वॉट एवर बेस्ट दे कॅन डू दे डू इट फॉर कृष्णा पण हे सर्वान तू गोवर्धन पर्वता तितले सेवा आनी कोण दिना राधाराणी म्हणचे कित्याक की म्हळ्यार ताजे खातीर ताका हरिदास वर्य म्हणलेले आसात कित्याक म्हळ्यार ताणी खंय सगळेची तांची आशिल्ले ब्रजवासीक म्हण सगळेची प्रोवाइड करचे ते खंयची गाय आनी खंयची चरयता तांगे खातीर ग्रास दिवचे थंयची लोकां खातीर फ्रुट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स सगळे रितीन सॅटिस्फाय करचे म्हणटा पळय पूर्ण समर्पण जावन तो वृंदावन हे श्रीमती राधा राणीन वर्णन केलं आसा आणि ताचे खातीर हे सगळे कोण वर्णन केलेले आसा आमचे पर्वत उरो सॉरी आमी क्लाउड्स उरो एनिमल्स उरो सगळे वर्णन केले सेवा सगळे सेवा बेस्ट नो डाउट अबाउट इट बट अमॉंगस्ट ऑल कृष्णान हे गोवर्धन खंयचे आसा तेज खातीर कबी आमी तितलें महत्व दिवन गोवर्धनान आमी गोतू आसा गोवर्धन लीला बी आमी पळयलें आसा कशी 7 दिवस पसून कृष्णान उबारिल्ले आशिल्ले अँड इट प्रोटेक्टेड ऑल वृंदावन रायट सो इट इज द अगेन डियरेस्ट टू कृष्ण तो आमी बी परिक्रमाक बी आमी करता जी गोवर्धन पुजा म्हणून बी महत्व दिता आसा आमगेले स्पेशली इस्कॉनान केन्ना आमी हे पुरा आमकां पयली गोत्तूरच्या थोडे गोत्तूरचे भाव बी आसा एटलिस्ट म्हाका काय गोत्तूर नाशिल्ले बिफोर जॉयनिंग and all. I wasn't aware of की अशें गोवर्धन आसा गोवर्धना परिक्रमा उबारलास म्हूण गो तसा पळय आमी प्रति वर्ष आमी कशी परिक्रमा आनी करता त्या पुरो आमकां काय आयडिया नाशिल्ली सो दीज आर द डिफरंट थिंग्स विच द गोपीस खंयच्याची वर्णन करता आसाची आणि फायनली वॉट दे वॉन्ट टू से इज खंयची मुवींग वस्तू आसा ते स्टॅच्यू शे जावन आसा आनी खंयची नॉन मुवींग वस्तू खंयची आसा ते पुरो हलचे लागता इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्णास हे ब्युटिफुल साऊंड ऑफ फ्लूट म्हळ्यार इट्स द म्युझिक द हे इतलं एन्चांटिंग आस की म्हळ्यार आमी खंयची अवस्थेर आसा कायंड ऑफ म्हणटा न्हय हिप्नोटायज केल्ले आसा म्हणून सो अँड एक्चुअली दे आर लायक ऑलवेज म्हणटा न्हय ते कशी हनुमान कोण आसा तो कशी रामाल सेवा करचे खातीर लॉर्ड रामाल सेवा करचे तत्पर म्हणटा अशी
तशी हानी कृष्ण हे लुटा ऐकूचे तांगेल कानात आणि विंगड कसले आवाज वचना म्हणतात पण तसे आशिल्ले बाकी लोकांक कसले म्हणो करो तांक माते वतना तशी तांक बिकॉज दे ऑलवेज रिमेन अलर्ट टू हियर अबाउट कृष्ण दे ऑलवेज इगर टू हियर अबाउट द फ्लूट म्हणून अशी ती चंद कोण वर्णन केलेलं असा आणि हे खंयची हे असा वेणुगीत म्हणून म्हणलेलं असा सो दस नरेटिंग टू वन अनदर द प्लेफुल पास टाइम्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड supreme personality of Godhead as he wandered about in the Vrindavan forest, the gopis became fully absorbed in thoughts of him. So hanga आम्ही कळ्ळें की ही गोपी कोण असा ही कोण साधारण बायल मनशी न्ही ताचे खातीर एक गोपीक केन्ना द्वारकांतू बी केन्ना हो नारद मुनी येवन परीक्षा घेवचे येता तेन्ना सर्वांत श्रेष्ठ कोण म्हूण आशिल्ले तांगेले इतले बायल आशिल्ले रुक्मिणी आशिल्ली बाकी 16,000 एक बायल आशिल्ली सगळे आशिल्ले पण तांक कोणाक श्रेष्ठता दिन अशी गोपी कसले दिली म्हळ्यार दे लिव्ड फॉर कृष्ण तांगेल खातीर जिवना महत्व म्हळ्यार कृष्ण कृष्णा शिवाय बाकी कसले नाही अशें म्हूण आशिल्लें वी ऑल नो अबाउट द पास्ट टाइम ऑफ गोपीस डस्ट म्हळ्यार केन्ना कृष्णा माथ्या उसळ जाली लुटा तेन्ना कोणाले मागीर भक्ताले पांया चरणाची माती मागीर माथ्याक लायल्यार मागीर कोराडाचे पेन वता म्हणलें तेन्ना राणी खंयची आशिल्ले ते पुरा कसोच विचार करचे लागली की आमी जर आमगे पांया धुळी जर दिल्यार आमी नरका वचका पडटले आनी असल पाप आमी करची आमकां सादिन आमगेले तांणी स्वामी आनी कत्रिकम तेन्ना नारदू सगळे लोक वता ब्रह्मा शिव सगळे कडेन वतात कोण दिवच्या तयार जायना फायनली हताश जावन येता तो कृष्णा लेगी आणि म्हणता तू गोपया गेल वे की म्हणटा थंय गेल ना बाबा म्हणता तेन्ना वृंदावनाकेन वता आणि एक मात्र म्हणता की मेगेल कृष्णाक अशी अशी आमगेल कृष्णाक माथ्या उसळाचा म्हळ्यार आमी कसल करचे शकता गे म्हणटा आनी तितलो उत्सूक जावन म्हणटा आमकां पांयाची रज दितवे म्हळ्यार अयो थोडी रज कित्या भर्न 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 चिल्लो भर्न येन दिले तेन्ना तांकां नारद मुनी विचारता तुमकां भंय दिसून येना तुमी नरका वताले अशें पुराय पांया तुमगेल पांया धूळ कृष्णान माथ्या लावचे म्हळ्यार कसं साधारण वस्तू म्हळ्यार तेन्ना कसं म्हणटा सांग अयो ताका आमगेले एक क्षणा निमित्तान आमगे हे रजा निमित्तान एक क्षणा सुख मेळचे असले आमी लाखो लाखो पंथाक नरक वचचे तयार आसाची आमगेल निमित्तान ताका एक क्षणाचे बी सुख मेळचे आशिल्ले विचार करायची खंय हे राणी जावन आशिल्ली तांणी कसो विचार करताचे आनी गोपी लेवल खंयचे आसा आमकां कळ्ळें सो दे आर नॉट they are the highest level of devotees. So to understand their mood, although this flute and this particular chapter which is described by Sukdev Goswami, it is excellent, but to really relish म्हणता पळय तांगेल mood, it is above our materialistic mood. So what we learn from all this is whenever we approach Krishna, whenever we go to temple also, we should always think of what we can do our best. आमके ह्युमन लाईफ कॅन मिळेल असा हाजी आम्ही वॉट एव्हर बेस्ट वी कॅन डू दॅट वी नीड टू डू देवळा गेल्यार बी आमी खंयचीच रितीन सेवा करचे शकताची खंयचे रितीन आमी देवा दिवचे शकताची आमगेल कसले देवान आमकां जीव दिल्लो म्हळ्यार हे रूप दिल्लें आसा पण वॉट एव्हर बेस्ट वी कॅन ऑफर वी शूड गिव दॅट वी शूड डू नॉट की हांव वचून मागचे देवा म्हाका हे दी तू म्हाका ते दी तू म्हाका मागेले हाजी प्रॉब्लेम आसा ते प्रॉब्लेम मना शांती दी थोड्या लोकांक म्हणटा ते सुख समृद्धी दी मना शांती ते पुरा मागूच न्हय देव आमी काय माग नाशी आमकां दिवन दिताचे आमगे खातीर खंयचे बेस्ट आसा तो आमकां ताणें केलेले आसा बट वॉट वी हॅव टू डू इज एटलीस्ट नाव आफ्टर एंटरिंग इन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस आमी केन्ना आमकां भेटता म्हूण म्हणटाची should try to serve more and more, more and more, and we should try to see की आम्ही कितले चिंतन करताची कृष्णा बद्दल चिंतन करताची कशी गोपी करताची त्याची थोडे लेवल बी आमकां करता आमचे जीवन खंयचें आसा खयम कृष्ण आमकां राखता आमी कितले तागे बद्दल म्हणटा न्हय आमी सकाळी उठून तयार जावन देवळाचेर गेल्यार आमी तांक देवा पळोवचे कितले उत्सुक उरता पळय तितले देव बी तागे भक्ता पळोवचे उत्सुक उरता
सो ते मुडार आमी आमगे सर्वीस दिवका आनी आमी अशें गुणाची खाली देवा कडेन मागची माता बाकी आमगेल्या घरान केन्ना सगळं समज चलत आसा तेन्ना देव कोण हांव कोण अशी एवरी स्टेप 24 hours and आमी एट द एंड ऑफ द डे बिफोर गोइंग टू बेड जस्ट म्हणता ना साधना शीट मेंटेन करता म्हणटा इट्स नॉट टू शो इट टू समवन फॉर अवर सेल्फ मॉनिटरिंग कितला आमी भक्तिमय जीवन जिता आसा कितला आमी याद करता आसा ते प्रयत्न करता सो आयज सेशनान तूं आयज हांव चूक जर केली असल्यार म्हाका क्षम कराची and it was again a blissful chapter. Thank you so much, Molidhar Charan Prabhu, for giving me this opportunity to speak few words. Hare Krishna.